नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी आयज दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगलें की 2024ची लोकसभा वेंचणूक ही इतिहासीक जावन आसा. गरमी आसतना लेगीत लोकांनी व्हडा संख्येन येवन मतदान केलें. 7 पावण्यार जाल्ल्या ह्या मतदानात 64 कोटी मतदारांनी मतदान केलें. हातूंत 31 कोटी बायलां मतदारांचो आस्पाव आसा अशें राजीव कुमार हांणी सांगलें. We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. ह्या वेळार मतदान सगळे कडेन शांततायेन पुराय जाले. हिंसाचाराच्यो कसल्योच घडणुको जावंक नात. ह्या मतदाना वेळार वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी 4,391 कोटी रुपयांची घोळी वखदां जप्त केली, जाल्यार 898 कोटी रुपयांचो लोकसभेच्या उमेदवारांनी प्रचारा खातीर वापरिल्ल्या हेलिकॉप्टराची कसून तपासणी केली अशें राजीव कुमार हांणी मुखार सांगलें. समाज को खराब कर रही हैं और कॉन्टिन्यूअस हमने पहली बार भी दिखाया था पिछले 11 इलेक्शंस में भी, वो भी फिगर्स आपके पास हैं, हमारे प्रेस नोट भी हमारी वेबसाइट पे हैं. दिस इज अगेन a tremendous work done by the enforcement agencies, all of whom we have mapped on our IT system. There is a method in which why it is happening. It's a monitoring which happens automatically on that ESMS system which we have created. कोई इस कंट्री में नहीं बचा ऐसा जिसका कि हेलीकॉप्टर the central ministers or the party presidents or the ये मैसेजिंग थी कि जो हमारी लोकल टीम्स हैं दे आर सो एम्पावर्ड, डरना नहीं है, आपको अपना काम करना है. लोकसभेच्या मतांची मतमेजणी करपा खातीर केल्ल्या तयारीची माहिती मुखेल आयुक्त राजीव कुमार हांणी दिली. काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है. हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है. कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है. काउंटिंग का भी सही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है, पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक एक पत्र बरयलां. कन्याकुमारीक 45 वरांचे ध्यान केले उपरांत 1 जूनाक दिल्लीत परत येत आसतना तांणी हें पत्र बरयलें. कन्याकुमारीत केल्ल्या ध्यानांतल्यान नवे संकल्प मुखार आयल्यात असो संदेश ह्या पत्रांत आसा. अमृतकालांतल्या पयल्या लोकसभा वेंचणुकेचो आपलो प्रचार मेरठांतल्यान सुरू जाल्लो, जाल्यार निमाणी सभा पंजाबांतल्या होशियारपूर हांगा जाली अशें प्रधानमंत्र्यांनी बरयलां. कोरोना महामारी वेळार भारता कडल्यान हेर देशांक प्रोत्साहन आनी सहयोग मेळ्ळो. आयज भारताचो गव्हर्नन्स मॉडेल संवसारांतल्या देशां खातीर एक बरें उदाहरण जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या पत्रांत नमूद केलां. फुडलीं 25 वर्सां फक्त आनी फक्त राष्ट्राक समर्पीत करुया अशें बरयत प्रधानमंत्र्यांनी लोकांक प्रेरीत केलें. एकठांय येवन मुखार सरुया आनी भारताक विकसीत करुया असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक आपल्या पत्रांतल्यान मारला. एक्झिट पोलाच्या संबंधान देशात भाजपाक 375 ते 400 मेरेन सुवातो मेळटल्यो असो अदमास सगळ्या प्रसार माध्यमांनी उक्तायला. गोंयांत भारतीय जनता पक्षाक आनी काँग्रेसीक एक सुवात मेळटली अशें जरी दाखयल्लें आसलें तरी गोंयांतल्यो दोनूय सुवात्यो भाजप जिखतलो हे विशीं आपल्याक कसलोच दुबाव ना अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मैं अरुणाचल हमारे पार्टी अध्यक्ष और बाकी पूरी टीम और हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर इनको कांग्रेचुलेट करता हूँ. सही में आउट ऑफ 60 जो परफॉर्मेंस उन्होंने 46 परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है.
वहाँ अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने यानी माननीय मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर, वहाँ के डबल इंजन सरकार के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं कि मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, विकास के ऊपर जो फिर से एक बार विश्वास दिखाया है, मैं सभी लोगों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अरुणाचल की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, इनको मैं बधाई देता हूं। और यही रिजल्ट दर्शाता है कि 4 तारीख वाला रिजल्ट भी भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करके फिर एक बार मोदी सरकार देश में आएगा। वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत ही हालत उनकी खराब हो चुकी है। उत्तर गोय लोकसभा वेंचणूक अधिकारी डॉक्टर स्नेहा गित्ते आणि उत्तर गोय जिल्हा पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी उत्तर गोय लोकसभा मतदारसंघाची मतमेजणी जावपी आल्तिनो हांगासरल्या सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजीची पळोवणी करून मतमेजणी तयारीचो नियाळ घेतलो। सुरवातीक पोलीस उपअधीक्षक सुदेश नायक हांणी जिवबा दळवी हांणी पोलीस कर्मचाऱ्यांक मार्गदर्शन केले। उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना डॉक्टर गित्ते हांणी अधिक माहिती दिली। So counting for Lok Sabha elections will happen tomorrow on 4th of June. It is held at 8 AM sharp. All our staffs have been trained and are deployed for duty. Observers have also come here who will be monitoring the entire voting process. We are expecting to finish it soon. We have 20 halls for every assembly constituency and postal ballot will be counted in a separate hall. And EVM countings will take place in the 20 halls. As soon as every round counting is done, announcements will be made frequently, and at the end of the entire counting process, final result will be announced. Total staff हमारा more than 200 है for counting supervisors, double number for counting assistant, and then micro observers भी रहेंगे. Total it's around 1,000-2,000 staff, not including police. उत्तर गोय पोलिसांनी उत्तर गोयात रावपी साबार वाठारांतल्या भाडेकरूंची तपासणी केली। लागीं 3000 भाडेकरूंची तपासणी करून तांच्याकडेन आशिल्ली कागदपत्रां तपासली। कायदेशीर कागदपत्रां नाशिल्ल्या 100 भाडेकरूंक पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले। हे भाडेकरूंक आपल्या घरात दवरपी घर मालकांची माहिती एकठांय करून ती उपजिल्लो अधिकाऱ्यांकडेन कायदेशीर कारवाय करपा खातीर धाडून दिली। फाटल्या 1500 उत्तर गोय पोलिसांनी सुमार 5000 भाडेकरूंची तपासणी केली। त्यांना 500 भाडेकरूंकडेन फावो ती कागदपत्रां नाशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ले। राजधानी दिल्लीत उदकाची समस्या खूप वाडिल्ली आसा। उदका खातीर लोकांक टँकराची वाट पळोवची पडटा आनी इतले आसून तांकां उदक मेळटली हाची आस्त ना। दिल्लीची जलस्रोत मंत्री आतिशी हांणी हरियाणा आनी उत्तर प्रदेश सरकाराक पत्र बरोवन 1 म्हयनो तरी चड उदक सोडपाची विनवणी केल्या। दोनूय राज्यांच्या सरकाराक पत्र बरोवन पावस येयसर चड उदक दिल्यार लोकांची उदकाची समस्या मातशी कमी जातली अशें तांणी म्हळां। तो मेरेन लोकांनी उदकाचो वापर योग्य तरेन करपाचो उलोय तांणी मारलो। अमूल कंपनीन आपल्या दुधाचे मोल प्रति लिटर 2 रुपयांनी वाडोवपाचो निर्णय घेतला। हाचे पयलीं अमूल कंपनीन फेब्रुवारी 2023 आपल्या दुधाच्या मोलात वाड केल्ली। नव्या वाडी प्रमाण अमूल गोल्ड दूध अर्ध्या लिटराक 34 रुपया, जाल्यार 1 लिटराक 68 रुपया आणि अमूल ताजा अर्ध्या लिटराक 27 रुपया, जाल्यार 1 लिटराक 54 रुपया अशें आसतले। जाल्यार सागर स्कीम मिल्काच्या मोलात कांयच वाड करूंक ना। हवामान खात्यान येत्या त्या 2 दिसात अस्तंत उत्तर मध्य आणि पूर्व भारतात भीषण गरमीचे प्रमाण उणे जावपाचो अदमास उक्तायला। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडातल्या कांय वाठारात काल मेरेन खूप गरमी आशिल्ली। या महिन्याच्या 4 तारीख मेरेन जम्मू काश्मीर, लडाख, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि ओडिसात गरमी आसतली। इतले मजगती हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसात अस्तंत बंगाल आणि पूर्वोत्तर भारतात थोड्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। फ्रेंच ओपन दादल्यांच्या दोट्टी गटात पहिल्या फेरयेत भारताचे दुसरे क्रमांकाचे खेळगडे रोहन बोपन्ना आणि मॅथ्यू एबडेन हांचो ब्राझीलाच्या मार्सेलो जोर्मन आणि ऑर्लांडो लूज हांच्या आड सामनो जातलो। इतले मजगती आयज जाल्ल्या खेळात भारताच्या एन श्रीराम बालाजी आणि ताचो जोडीदार मेक्सिकोचो मिदेक अंजोल रेस बारोला हांणी दादल्यांच्या दोट्टी गटात तिसऱ्या फेरयेत प्रवेश केलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97
आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।